जीपीएससी परीक्षा कोंकणी भाशेंतल्यानूच जावची। गोंय वगळयलें जाल्यार बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी ही परीक्षा थळाव्या भाशेनूच जाता म्हण सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकार उलयला। हाचेर उत्तर दीत मुखेलमंत्र्यान म्हळां, जीपीएससी परीक्षे सयत सरकारी राजपत्र रोखडेच कोंकणी भाशेंतल्यान प्रसिद्ध करतले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। जशें आमी पळयता की ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 म्हाजो हितून आसा, हितून हांवें प्रेस केल्लो बटन सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा। सो ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा तो 1987 पास जालो। आयज 35 वर्सां जालीं, पण वेबसायट खंयच्योच वेबसायटी सारक्यो कोंकणीन ना। तशेंच पळोवंक गेल्यार ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो ऑफिशियल गॅजेट आसा तोय कोंकणीन ना। आमचे जितले कंटेंट आसा, लायक आमचो आयज गव्हर्नराचो स्पीच येयलो पळय, रिपीट करचे विषय तोच आसा। ना विशय तोच सांगता की मेन विशय हो आसा की वेबसायटी जावं गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो एग्जाम्स आसा, जीपीएससी एग्जाम्स आसा त्यो कोंकणीन जावपाक जाय। कित्याक बाकीचे ज्यो स्टेटीन आसा त्यो ऑफिशियल लँग्वेजीन जाता। गोंय एकूच राज्य आसा, इंडियन गोंय एकूच राज्य आसा जे हे फॉलो करिना, आनी सरकार हितून अपयशी आसा। आनी सरकार हितून अपयशी कितें विचारपाक जाय, म्हाका इतलें विचारपाक जाय की हे जे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा तो केन्ना पर्यंत फॉलो जातलो। हांवें फक्त त्या खातीर सांगलें आनी ताका लागूनच हाजेर म्हणजे हेजेर खरें म्हणजे एक तर पिनल एक्शन लावपाची गरज आसा, ओके, नाजाल्यार आमी कंपल्सरी करपाची गरज आसा। तेणी जें सांगलें पळय न्ही, आमकां ऑफिशियल गॅजेटूय जे आसा पळय न्ही, हे कोंकणींतल्यान पब्लीश जावपाक जाय। इवन दो आमच्यो जीपीएससीच्यो एग्जाम्स काही आहा पळय न्ही, ह्योय कोंकणींतल्यान जावपाक जाय। बायलिंग्वेल इंग्लिशींतल्यानय जावच्यो आनी कोंकणींतल्यानय जावच्यो, जेणे करून सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली। सरकाराचो प्रयत्न आसा, सरकार सिरियस आसा हे करपा खातीर आनी आमी करता।